शुभ वर्तमान. एलिझाबेथीक वांसडे म्हूण लेखलेलें कोणें? त्याच सेस समाऱ्यांनी आनी सैऱ्या दैऱ्यांनी. अशें लेखिल्लें तिका हिणसूंक न्हय जायत. तिचे थंय बिरमोत पावोनय जायत. कितेंय जावं, एलिझाबेथीच्या चेरक्याक पळोवंक ती आज सगळीं जमल्यांत. आज सुवार्थेंत तांचें उलोवणें आनी चाल दैवीक मिस्तेर उगडटात आनी तांकां आज आमी आयकूंक जाय. जुआंवच्या जल्मा उदेशी जाकारी एलिझाबेथ जोड्यातय देवान दाखयल्ली दया माया शेजारच्यांच्या आनी सैऱ्यांच्या उतरांनी आनी चालींत व्यक्त जावची आमी सूक्ष्मायेन पळोवंक जाय. अशें पळयतना कांय थोड्यो गजाली अश्यो झळकतात. सैऱ्यांक शेजाऱ्यांक मेळिल्ली खबर सर्वेस्परान एलिझाबेथीचेर दाखयलेले दयेची. आतां ती ह्या संतोशांत वांटेली. धार्मीक गजालींनी ती मुखार. सुन्नत करूंक ती आयल्यान. भुरग्याक नांव दिवंक लागल्यान. भुरग्याचें नांव केन्नाय खंयच्याय दायजांच्या नांवा सरी आसूंक जाय म्हणली दोस्तूर ती सांगतात. आवयन नांव जुआंव म्हणटना बापायक ती विचारतात. भुरग्याच्या आवयन आनी मोन्या बापायन एकसारकें भुरग्याक जुआंव नांव दवरूंक जाय म्हूण सांगलें आयकून ती शिरी सुकतात. जाकारीची जीब सुटोवन तो उलयतना ती भेतात. घडलेल्या सर गजाली विशीं गांवार खबर गाजयतात. सर्वांचे मोतींत एकच उद्गार, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. हो उद्गार सारको, कित्याक देवाचो हात ताचे सवें आसलो म्हणून आयची सुवार्ता संपता. हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत म्हणलो शेजाऱ्यांचो आनी सैऱ्यांचो उद्गार मिस्तेरांचें एक दारच उगडटा. ह्या उद्गारांत बरवसो आसा, आशा आसा, हत्रेग आसा, फुडाराचें सवाल आसा, देवाचे मांडावळीक समर्पण आसा, भासावणी आसा. सारांश रितीन सांगचें तर पयलें भुरग्याच्या वडिलांनी आनी उपरांत तांच्या शेजारच्यांनी आनी सैऱ्यांनी जुआंवक जोगते नदरेन पळयलो. ताचे थंय देवाचो स्पिरीत आसचो तांणी देखलो. देवाचे कृपेन भरलोलो म्हूण अर्थ दिवच्या नांवाचो जुआंव नव्या काळाची, मेसियाच्या काळाची परगटणी आपल्या जल्मान करता. आतां जाकारीच्या घरा आयिल्ल्या सैऱ्यांक कितें करया? आज रावा म्हणया, कित्याक सोडवून असो मिस्तेर आनी देवाची दया माया नियाळूंक ती आमकां आदार. शुभ वर्तमान.